सो तुम्ही इतला हार्डवर्क केल्लो म्हणजे तेज्या वेळार म्हाका याद जाता आतां फाटल्या फावटी तो प्रेस क्लबाचो इशू जालो तेन्ना आमी जेन्ना रिसर्च केलो वी रियलाइज दॅट प्रेस क्लब ऑफ गोवा वॉज व्हेरी मच एक्झिस्टन्स इन गोवा ओके आणि म्हणजे फर्स्ट जी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसली प्रेस क्लब ऑफ गोवाची तेजो मेंबर आमच्या मदीं आसा सिरील डिकुना ओके आणि ही हेल्प मी अ लॉट इन रिसर्चिंग whereabouts of the press club of Goa आणि जेन्ना ते प्रेस क्लब ऑफ गोवा जेन्ना स्टार्ट जाला 1963 मुल्काज सजदे हे तेन्नाचे लेफ्टनंट गव्हर्नर त्यांच्या हस्ते ते इनॉग्रेट जाल्ले रितसर पद्दतीन हेच सिटीन इनॉग्रेशन जाल्लें तेजें आणि काळांतरान कशें जालें इट वॉज अ क्लब म्हणजे बाकीच्यो ज्यो डिस्प्यूट केसीज आनी कितें कितें तेन्ना इट जस्ट ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम पोर्चुगीज अस्पायल एरा टू इंडियन गव्हर्मेंट तशें सो कशें जातालें आनी मॅनेजमेंटूय नवीन आसताली सो सगळेच नवे जर्नलिस्टूय नवे मॅनेजमेंट नवे असं कांय कळनासलें सो लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स जाताले सो ते खंय तरी फाटीं पडपाक लागले सो हे फायट करपा खातीर परत सगळे आमचे जे जर्नलिस्ट आसले ते एकठांय जाले आनी करून करून मागीर सगळ्यांनी एक जाले आनी टू फायट इट आउट आनी एक वेगळो प्लॅटफॉर्म घेवपाक त्याच मेंबरांनी आमच्या आनी नवीन जे मागीर तेच्या काळांतरान जे जॉयन जाले फिल्डान त्यांच्या संघातान मेळोन आमची संघटना उबी केली आणि जे आमचे आदले 3 प्रेसिडेंट गुजरातचे प्रेसिडेंट सिरील डिकुना सर सावळ सर आनी तशेंच सिंगबाळ काका सो हे आयज आमचे मदीं आसा ते गुजरातची तुमकां स्टोरी सविस्तरपणान सांगतले तेतून मात्तूय दुबाव ना आनी तुमची जे प्रश्न आसा ते तुमी तांकां विचारचे जे डावट्स आसा सगळे तुमी क्लियर करून घेवचे गुजरातचे प्रवासा बद्दल तांकां विचारचे सगळे विचारचे भाग्यवान खूप बरो दीस आसा हो राजन किंवा बाकीचे आमचे जे सहकारी आसा मित्र बबन बागी आसूं किंवा बाकीचे म्हाका ह्या मॉडरेशना खातीर कित्याक चूज केलो म्हाका खबर ना कदाचित एक गोष्ट आसूं शकता की जेन्ना आमी मेळटा तेन्ना आमी ह्यो जुन्यो ज्यो गोश्टी आसा काका बद्दल किंवा सिरिला बद्दल किंवा सावळा बद्दल किंवा बाकीचे वामन आसूं किंवा हांचे बद्दल ज्यो आमी गजाली सांगता आणि त्या वेळच्यो त्या वर्सांतल्यो काही गजाली त्या घटना आमी तांकां सांगता कदाचित त्यो तांचे तकलेन आसतल्यो आणि कदाचित त्या खातीर हो मनीस हें काम करूंक शकता अशें तांकां दिसलें आसतलें म्हजो स्वताचो तुमकां अनुभव सांगता हांव जेन्ना 91 दरम्यान जेन्ना प्रेस रुमांत फर्स्ट टायम पावलो पहिल्यांदा पावलो हांव गांवांतल्यान आयिल्लो म्हाका बॅकग्रावंड कांयच ना पणजी कितें तें खबर ना पत्रकारिता ही फक्त वार्तागिरी करपाक इतलीच पत्रकारिता कळटाली बाकीच्यो गोश्टी कांय आमच्यो खबर नाशिल्ल्यो आनी अशा वेळार हांव प्रेस रुमांत पावलो तेन्ना भिवन एका कोनशाक हांव ओगी बशिल्लो सो तेन्ना कांय जाण आमचे आज जे म्हणजे डावे सायडीन बसल्या काका सावळ किंवा बाकीचे मारियो काब्रालिसा आणि बाला बाब सगळे आमचे डायस बाब सगळे आणि ते गोश्टी उलयताले आमकां आयकपाची मातशी आसा आवड आनी ते जेन्ना गोश्टी उलयताले तेन्ना आमी आयकताले तुमकां खरें सांगता आतांचे म्हणजे जे नव्या जनरेशनाचे जर्नलिस्ट आहा तांणी हो पार्ट आपल्या आयुश्यांतल्यान खूब वगडायलो म्हणजे चुकलो तांकां तो आनी आमी फॉर्च्युनेट अशा खातीर की आमकां तो पार्ट मेळ्ळो तांची जर तुलना केली जाल्यार आमी खूब ल्हान मनीस हांव खूब ल्हान काकांनी जेन्ना पत्रकारिता सुरू केली 1964 त्या वर्सा हांव जल्माक आयला सो तुमच्या लक्षांत येतलें की तांची पत्रकारिता ही कितली जुनी कितली प्रगल्भ आनी कितली लांब वाटचालीची आसा